मार्मगांवांत येवपी भोंवडेकारांक कांय टॅक्सीवाले ओडून व्हरतात आनी पणजे व्हरपाक तांचे कडल्यान $150 घेतात. हे समान न्हय अशें आमदार मवीन गुदिनो म्हणटा. कांय लोक ह्या जाग्याचेर आपलो शेक गाजयतात. ही जागा ट्रान्सपोर्ट खात्याची आनी आमी हाचेर लक्ष दिवन ते रोखडेच जाग्यार उडयतले अशें मंत्री गुदिनो हांणी मुखार सांगलां. RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. जाय तशे लोक थिंगा टॅक्सी चलयता, इलिगली चलयता. हे ट्रान्सपोर्टाचे ताब्यान ना, कित्याक एकटो प्लेयर वयता आनी थिंगा ना आपले ते ज्युरिडिक्शन हे कोणाचे ज्युरिडिक्शन न्हू, हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे ज्युरिडिक्शन. आमी ते आमचे ताब्यान घेवन आमी स्ट्रीमलायन करतले. कित्याक स्ट्रीमलायन केले बगर थिंगा जे ट्युरिस्ट येता तांकां सोंपेपण मेळपाना, तांकां ओडून वता एअरपोर्टार वता ते भाशेन. तशें जावपा जायना. मागीर थिंगा एजंट तयार जाला, $150 घेता पणजे येवपाक. $150 म्हळ्यार कितले जाले तुमी कॅल्क्युलेट करा. सो हे भाशेन हे सारकें न्हू. धंदो हळूहळू खालावत गेलो, कमी जायत गेलो. जाल्यार आमच्या हार्बरान एक बरी गजाल घडली की 2013 सालांसून पॅसेंजर शिप येवपाक लागले. कमी प्रमाणात येताले. आयज भायल्यो फॉरेन शिपी येता आनी 2013 विशांतान धंदो सुरवात केल्लो थंय. विशांतान पेपर घालून परमिशन घेवन युनियन करून तेजे युनियनान आनी गोवा गव्हर्मेंटा कडसून टुरिझम डिपार्टमेंटान ताका अलॉट केल्लो काउंटर सुद्धा. जाल्यार तो 13 तो 17 पर्यंत तो बऱ्या रितीन व्यवसाय करतालो आनी सगळे सड्या वयले दाबोले. मिटींग कॉल केली. मिटींगेक ताणें डेप्युटी कलेक्टर, MPDचे स्टाफ जावं सगळे मामलेदार, PI, टुरिझम डिपार्टमेंटाचो सगळ्यांक आपयले. थोडे आयज पावोंक ना काही कारणामुळे. जाल्यार परत मिटींग दवरला. मंडे मिटींग दवरला तेंच्यांनी आनी आमीय सांगला की एकाच दी काम तेकाच दिना म्हणून कायदेशीर विशय नासतना तो बसी अलाव करीन नासलो थंय. कित्याक तो तेजे कायदेशीर आसलेले कितें तरी डॉक्युमेंट. तुजेर कायदेशीर ना जाल्यार तो बसीन कडेन झगडोंक शकना की बस येनाका म्हणून. ते म्हणूंक शकता आमी कायदेशीर ना तुमी खंयचे आहा. जाल्यार कायद्यान ते कोणाक तरी थंय एकटे कॉन्ट्रॅक्ट कशें दिता ते युनियनाक जावं कोणाकूय अलॉट करपाचे आनी सगळ्यांक व्यवसाय मेळचो. आमचें मेन इंटेन्शन तेंच. त्या संदर्भात आमी मिनिस्टराक मेळ्ळा, मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला आनी मिनिस्टरान आमकां सांगला की आपूण हितून लक्ष घालतलो म्हणून.